hello, good evening. Welcome back to one more new vlog. Hello. मोठ्यान उलय. Hello. आणि पमा तर सकाळी आम्ही गेली तांबडी सुल्ला, जो तुम्ही व्हिडिओ काल पळयलो, आणि आता सांजची नी दनपारची जेवन बी आम्ही परत आनी एक नेक्स्ट प्लेसीर वता. आता ती नेक्स्ट प्लेस खंयची काय म्हटल्यार आम्ही वता बिर्ला. राधाकृष्णाचे जे देऊळ आसा पळय न्ही, इस्कॉन नवे जे बांदला पळय न्हू, त्या देवळान वता. सो थंय आमी वचून आशिल्ली. म्हळ्यार ते जेन्ना देवूळ बांदले पळय न्हू तेन्ना खूब लोक वतालो, खूब लोक व्हिडिओ घालतालो. खुबशे युट्यूबरान बी थंय व्लॉग्स बी केल्ले आसा. बट आमी आजून पावूं नाशिल्ली. हांव पावूना, हो बी पावूना, मा पावले गे, मा बी पावूना. आनीक भयण बी वयता आमच्या वांगडा. ते न्ही थंय गेला शॉपार, तर तेय बी पावूना. सो आमी कोणूच पावूना. लास्ट टायम न्ही एक बरे 4-5 महिने पयलीं आमचो प्लॅन जाल्लो वचपाचें बी अशें म्हणून. मागीर येयल्ली बी आमी सावड्ड्या, आनी ऑन द स्पॉट तो प्लॅन जो आसा पळय तो कॅन्सल जालो. मातशें प्रॉब्लम जालो एक, सो ताका लागून मागीर कॅन्सल केलो. कितें तरी घरा कडेन कोण तरी येयल्लो, कितें तरी जालें न्ही गे, कोण तरी येयली आमगे, कितें अशें करून उरली मागीर वचपाची. सो वचूना. सो मागीर तेन्नाच्यान तो प्लॅन पोस्टपोन जायत गेलो. तर आयज न्ही एक्चुली आमी तांबडी सुर्ला वचून सांजची घरा वचपाची आशिल्ली. तर तांबडी सुर्लासान घरा येता आसतना आनी ऑन द स्पॉट वाटेरच असो प्लॅन जालो की थंय पावून आनी थंय वचया का म्हणून. मान म्हटलें. मागीर हो बी म्हणपाक लागलो हय या येयल्ली आसात न्ही, परत मागीर केन्ना येता तेन्ना अशें म्हणून. आनी आतां घरा वचपाचो प्लॅन कॅन्सल जालो आनी आमी आतां बिर्ला वयता. आनी फाल्यां वतली मागीर घरा. फाल्यां सकाळीं एक काम आसा पळय, सकाळ फुडें वतली. तर आतां वचपाक भायर सरल्या. वाटेर आसा, सावड्ड्या आसा मार्केटान. तर तें कितें हाडपाक गेलें रे, भजी हाडपाक गेला. पावस पडटा न्ही भायर. सकाळीं आमी तांबडी सुर्ला गेल्ली, पावस वाटेर आशिल्लो. अर्द वाटे पावता मागीर कांयच ना. मागीर वत येवपाक लागलो, गरमी बी जावपाक लागली. आनी आतांय बी तसोच. आतां घरा कडल्यान भायर सरता तेन्ना तर भरपूर पावस, तुम्ही भायर पळोवपाक शकता, पावस पडटा सगळो. आनी ते गेले आतां भजी हाडपाक. भजी घेतली आनी मागीर वतली आमी खायत. कित्याक की मागीर खंय वचून बरी पावसाक एन्जॉय करतली. कित्याक खातलें म्हणलें न्ही, पावस कांय एन्जॉय बी करपाक दिना आनी कांय खावपाक बी दिना. पडटा आसतना खायत आसपाचें अशें म्हणून. तर आतां भायर सरलेली मार्केटान आसा वता. आनी थोड्या वेळान मागीर तुमकां जें कितें शूट करून दाखोवपाचें आसा पळय तें शूट करून दाखयता. ही दोगां कोणा पळयतात तो पावसा भिजत हें घालता, सिमेंट तें. तर भायर सरता आमी हांगच्यान आतां. आनीक मागीर मेळटा तुमकां वाटेर जर कितें आसलें न्ही शूट करून दाखोवपाक सारकें जाल्यार दाखयता, नाजाल्यार डायरेक्ट पावतगीर मेळटा मागीर. केस बी पळय सकाळीं भिजलेले, ते चिपकू जाले. आमी न्ही आतां शिरवड्या पावल्या. आनी हांगासर न्ही क्लीन करता बस स्टॉप आसा पळय न्ही, थंय पॅडा कडेन एक गाडो आसता. ए तेका पळय फाटल्यान, थंय एक गाडो फाटल्यान थंय एक गाडो आसता न्ही, हो ब्लू कलरचो तुमकां दिसता पळय ओमनी फाटल्यान. थंय न्ही अशें गरम गरम सगळें मेळटा. सो आमी तें घेतला. उदक सावड्डा न्ही भजी गरम नाशिल्ली म्हणून घेवन आसलेली. आतां घेतला हांगासर शिरोड्या. मस्त. घे ओपन कर. समोसा मिरची कांदा भजी मिळू ना, वास समकर. चल खाऊया. आम्ही खाता आणि मागीर मेळटा तुमकां. आमी वाटेर पावली आनी पावस परत गेलो. बट मातसो काळोख करून आसा. सो आमी वयर पावली न्ही, तेका लागून तो धुकी सामकी इतली लागीं दिसली ती आमकां. असलो पाऊस स्टार्ट जाला, भायले कांयच दिसना. मुखार पळय पाऊस बरो मोठो पडपाक लागलो. आत्ता काळोख करून रात जालेल्या भशेन. आनी आमी पावपाक गेल्या ऑलमोस्ट एक 6 किलोमीटर सुमार आसा. किती जालें काय उदक वता पळय सगळ्या हांगच्यान.
हय सगळ्यांक अशें करून उदक वता फातरा वयल्यान. धबधबे म्हणटा खंय हांगा कोण कोण. मिनी वॉटरफॉल मिनी वॉटरफॉल. सो कसं पावसान काळोख केलं पळय. मातशें ते वायपराक आराम दी रे. तेगे फाटल्यान घुंवता वायपर. हय टॉप मॉडेल तेगे बाबा ती म्हणून फाटल्यान बी घुंवता. सो पावपा येयली आमी आतां. आता ते असं यू टर्न मारून रिटर्न येऊ जाय आमकां. आणि रायटान आसा. हय पळय हे एंट्रन्स हांगच्यान काय. आमी न्ही देवली गाडयेंतल्या फायनली एक 10 मिनटां सुमार गाडयेक वेट केलो की पावस आसा पळय मातसो कमी जातलो अशें म्हणून. आनी आतां भायर सरल्या वचपाक. सो ही म्हाज्या पांया कडेन घुस्पता पळयात थिंगाय कशी. उठा वाट या. आनी सत्रे लेबल काडटा. 1000 जाणांक पयल्या 5 जाण पळय सायडीन राव. वयल्यान सांगता पळय कितें 5 जाण पळयता म्हणून लेबल काडटा खबर पयल्या 1000 जाणांक पयलें कळटा. सो आनी हे पळय एंट्रन्स म्हणल्यार अशें करून टर्न मारून थंय वचून भायरच पार्किंगा लावपाचें. सो बरी आसा झाडां पळोवन म्हाका जीव आनी वयर सकयल जावपा लागलो. एक्चुअली आसा खबर तेंगे पार्किंग बीन. हे 5-5 मिनटांनी आतां आमी हांगा रावले तेन्ना एक गेल्ले ते सेकेंड. सो हांगा उबे रावले न्ही जाल्यार ही हायवे वयल्यान गाडयो वता वयल्यान प्लेन वता सगळें पळोवपाक मेळटा. तर हे पळयात एंट्रन्स अशें आसा. आनी पावसाक न्ही स्लीप जाता म्हणून कार्पेट घातला खंय. आनी ताणें आमकां एडवायस केलें कार्पेटा वयल्यानूच चलपाचें म्हणून. सो मस्त अशें. सो एक्चुअली पावसाक म्हणून आतां अशें नाल्यार हांगा बरें बसपा बी मेळटा न्ही रे मस्त अशें. हां हेंचेर बी बरें न्ही बसपाक. झाडां सगळीं ट्रीम करून दवरल्या. सो आनी हांगासरल्यान हें पळय देवळाचें दिसता वयर तेकडी जी आसा ती. बरें आसा. हे पळयात आमी हांगासर कित्याक तोंडार काळो घेत रे म्हाज्या. हांव काळें जाला. ट्रीम केला तेंच्यांनी. देवळाचो मस्त असो व्ह्यू पळयात. ही न्ही हांगासर सगळीं झाडां जी आसा पळय ना ती बरी ट्रीम केल्या आनी थंयच्या थंयच परत लायल्या. म्हाका सांगता झाडां बरी आसा वर्याक. हय हेंच्यांनी पावला हांगा कॅमेरा लायल्या. इतली झाडां रोयल्या पळय. झाडांक पळोवन जीव चड पिसो जाता. हे पळयात कुंड्यांनी रोयल्या बरी झाडां. आनी म्हाका हें झाड व्हरपाक जाय थंय आमी गाडी पार्क केली थंय आमच्या सायडीनूच आसा. व्हरतलें हांव काडून. भितर बी बरी रोयल्या झाडां. आनी हेंच्यांनी हें एक बरें केलें की ही कार्पेट जी घातल्या पळय न्हू सो तें बरें केलें चलपाक. नाल्यार न्ही हेजे मार्बल काय ग्रेनायट कितें तरी ग्रेनायट ग्रेनायट काय मार्बल हे ग्रेनायट काय मार्बल ग्रेनायट खंय. सो हेजेनी सॉलिड स्लीप जाता.
मस्त. श्री बसंत कुमारजी बिर्ला मे बी फाउंडर और समथिंग कोणी असतं ते सायडीच्यान आनी कोणालो स्टॅच्यू आसा. हा नेक्स्ट प्लेन तुमकां इंडिगो. चला पावली या भितर दर्शन घेऊया भितरच. सो देवळाचो व्यू न्ही मस्त आसा. तुमकां सांगता भायर आमी इतले पावसांतल्यान येयले. हांगा म्हटल्यार न्ही भायर उदक सगळें हांगा येतना अशें ऑटोमॅटिकच म्हाजे आनी पांय ड्राय जाले कशें म्हणून कळत ना. सो आनी पळयात जितले पळयता पळय न्हू तितले कमी. मस्त अशें सगळे वाटेच्यान. सो तुमकां न्ही आतां हांवें सगळो ह्या देवळाचो व्ह्यूज आसा पळय तो दाखयलो. म्हणल्यार एंट्रन्स केले की ना लेफ्ट सायडीच्यान पयलीं हे हांगासर राम लक्ष्मण आनी सीता. नेक्स्ट हांगासर मागीर हनुमान मारुतीचे. फ्रंट न्ही सारकें कृष्ण राधा कृष्ण. नेक्स्ट हांगासर गणपतीचे आसा. पुण्याक जो दगडूशेठ हलवाई गणपती आसा पळय न्ही सेम तेजो स्टॅच्यू जो तुमकां दाखयला. आनी ह्या सायडीच्यान आसा तो शिव पार्वतीचो. आणि हे सगळं व्यू शिव पार्वती आणि इतले कार्विंग आणि आर्किटेक्चरल वर्क इतके बेस्ट आसा. मस्त सारखे लायटिंग बीन. सो हे पळयात हांगासर
मार्बलाचेर वर्क जो केला पळय प्रत्येक एका खांब्याचेर इतलो मस्त सारको सगळें सो म्हाका न्ही फूल देवूळ आवडलें तें आवडलें सगळ्याच्याहून चड न्ही म्हाका दारां आवडली मस्त पळयात कितली व्हडली ती आनी वर्क बीन मस्त वर्क बीन सामको मस्त पळयात सो म्हाका तें चड बरें दिसलें सो पावस न्ही पडत आसा सगळी आनी भितर देवूळ म्हणजे तुमकां हांवें आत्तां दाखयलें आनी न्ही ह्या सायडीच्यान न्ही हे पळय भायर हे सायडीच्यान न्ही अशें वचपाक मेळटा का फाटल्यान गार्डन बी आसा सो वचून अशें करून रावंड मारून परत रिटर्न ह्या सायडीच्यान येवपाक मेळटा सो आमी तशी वतली म्हणा बट पावस न्ही पडत आसा पावस पडटा पडटा वारो आनी मारता सत्री बीन न्ही अशी बँड जाता सो ताका लागून मातशी थांबल्या पावस मातसो बारीक जाता जाल्यार पळोवया म्हणजे येयला तेन्ना बी मातसो बारीक आशिल्लो आतां मातसो मोठो पडटा सो आनी हांगासर न्ही भितर बी हांवें सगळो खूब पडटा फोटो बीच काडपाक मेळना भितर गर्दी आहा सो तुमकां दाखोवपाचें हांवें ट्राय केल्या कंप्लीट अशें पळोवया आतां भायल्यांच्यान गेली न्ही जाल्यार तुमकां दाखयता आनी गार्डन बी कितें आसा खंय बट तो सेक्युरिटी म्हणटालो तेवढो गार्डनाक बेश्टो पळोवपाक मेळटा बसपाक बिसपाक कांय मेळना पावस न्ही आतां अशें म्हणून मातसो बारीक जाला अशें एक रावंड मारून येता बट एक कितें कार्पेट ना हांगा कार्पेट आसा पळय तशी ना डायरेक्टली चलपाचें खंय स्लीप जाता पळयता सो हांगासर न्ही पांय सगळे स्लीप जाता सो तुमकां लागून वता हांव दाखोवपा लागून पळयता आनी हांव बी पळयता सो हे पळयात देवूळ सो भायल्यान सुद्दां न्ही तुमी पळोवपाक शकता आर्किटेक्चरल वर्क पळयात काय बरो आसा तो मस्त असो सो हेच पळोवपा लागून चड करून येयला आनी सो तुमकांय दाखोवया म्हटलें आतां तुमी जे कोण हे व्हिडिओ पळयता पळय खुबशीं जाणां पावल्लीं आसतलीं मे बी जी कोण पावल्यात पळय न्ही ती परत पळोवन घेयात आनी जी कोण पावना पळय न्ही ती म्हाज्या वांगडा फर्स्ट टायम पळोवन घेयात म्हाज्या भशेन सो हे फाटल्यान गार्डन सो हत्ती पळयात दोगांय झगडटा हे ब्लॅक कलर फातरूच निसरता आतां ब्लॅक कलराचे पांय दिनाका सो लायटींग बी सगळें ऑफ आसा काळोख जाला म्हणून दिसता म्हळ्यार काळोख जावना म्हणून दिसता अजून उजवाड आसा म्हणून सगळ्यो लायटी बंद आसा आंब्याची झाडां बी लायल्या मगे हा बरें स्टार केलं पळय न्ही झाडांचे सो पावस न्ही आतां मातसो मोठो जावपाक लागलो आमी थंयच्यान येयले पळय न्ही त्या सायडीच्यान तेन्ना मातसो बारीक आशिल्लो आमी फोटो काडटा मागे सत्र धर तुगे सत्र धर हांव सायडीन तूं सायडीन म्हणटा म्हळ्यार पावस मोठो जालो वारो बी मारून येवपाक लागलो सो हे पळयात गार्डन फाटल्यानच्या गार्डनाक फावंटन बी आसा बट आतां मे बी पावसा लागून बंद आसतलो आनी थोड्योश्यो लायट्यो न्ही आतांच ऑन केल्या मे बी थोड्यो लायट्यो मागीर काळोख जातकीर ऑन करतले आसा एक एक झाडाच्या मुळां एक एक फोकस बी घातला सो मस्त असो व्यू पळोवन घेयात तुमी सो ही गेली म्हाका सांडून चला आनी एक म्हटल्यार न्ही हांगासर पांय स्लीप जाता सो आतां वता डायरेक्टली न्ही तुमकां आतां गाडये कडेन पावतकीर मेळटा वारो मारता सत्री आनी मोबायल दोनी सांबाळपाक जायना सगळें भिजता एक्चुअली न्ही भितर आरती आशिल्ल्यो ताका लागून रावली आमी भायल्यान येता तेन्ना आरती स्टार्ट जाली 7 सो ताका लागून आमी रावली आनी आरती जाली आतां एक 10 मिनटां भितर जाता आनी पळय हांव फोटो काडटा म्हण सगळीं स्टॉप जावन म्हाका पळयता तर पळयात लायट पेटयतकीर भायल्यान काय बरो व्यू येता तो
तर आता न्ही टायम जो आसा पळय न्ही तो जाला 8:45 सुमार. जस्ट 5 मिनटां पयलीं पावली आमी घरा आणि पावसाक भिजलेली न्ही म्हळ्यार पॅन्ट बीट सगळे ओल जाली ताका लागून चेंज केले मातसो ड्रेस. सो वारो बी मारतकीर रोकडोच भिजता सत्री असल्यार सुद्दां न्ही. सो मातशें भिजलेलें सो ताका लागून पयलीं येवन चेंज केलें. आनी वाटेर बी सगळ्याक आमकां पावस लागलो. हांव तुमकां सांगतालें न्ही एवरी टायम की आमी जेन्ना खंय भायर सरता पळय तेन्ना पावस वता सगळो मूड ऑफ करता म्हणून. बट आतां तसो जालो ना. सकाळी मातसो पावस नासलेलो. सकाळी जेन्ना आमी तांबडी सुर्ला गेली पळय म्हणल्यार कालचो व्हिडिओ जो तुमी पळयला पळय तेन्ना की पावस पडलो ना. वाटेर बसून पावस आसलेलो मागीर पडलोच ना पावस. तर आतां मातशें तशें चलना. वास्को जेन्ना आमी पावपाक येयली पळय न्हू म्हळ्यार वेर्णासान तेन्ना लेफ्टान भितर घेतले पळय न्ही वास्को वता त्या रोडार तुमकां सांगता असलो पावस आमकां मुखाल्ले कांयच दिसना. सगळ्यो गाडयो बी स्टॉप जावन आशिल्ल्यो सायडीन इतलो पावस पडलेलो. बरें दिसलें अशें पावसांनी आनी येता आसतना पासून भरपूर पावस लागला आमकां वाटेर. तर जाल्यार मना सारकें अशें म्हणटालें न्हू हांव सदांच की बरो पावस पडटा तेन्ना भोंवपाक वचपाक बरें दिसता अशें म्हणून. तर मना सारकें जालें. आयज भरपूर पावस पडला आनी पावली आमी आतां घरा 8:45 सुमार जाल्या. आतां जेवपाचो प्रोग्राम येन्ना कांय ना. वाटेर येतना तोंडार कितें कितें मारीत येयल्या वयतना न्ही. सो ताका लागून आतां भूक बी ना सद्या. मातशें पळयता एक्चुली आमच्या घरा कडेन तर हो रेगुलर जेवपाचो टायम. बट मातसो वेट करता आनी मातशें रावन जेवतली. आनी तेच्याच वांगडा न्ही आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय न्ही तो आमी एंड करता. कित्याक की जाल्यार आतां न्ही कांय ना जेवपाचें खावपाचें न्हिदपाचें उग्गी. फाल्यां आमकां घरा वचपाक जाय. हो म्हणटालो मॉर्निंग वचपाक जाय म्हणून कितें काम आसा खंय एका. पळोवया कशें मॉर्निंग पावता काय दनपारां पावता तें. पण वयतली मोस्टली मॉर्निंग वचपाचें ट्राय करतलें. चलात तरी मेळया फाल्यां मागीर आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. आनी जर तर तुमी कोणी म्हाज्या चॅनलाचेर नवे आसा न्ही जाल्यार चॅनल लायक शेअर सबस्क्रायब करपाक विसरनाका. चलात मेळया फाल्यां सांजे. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.